पालये पेडणेची शैलजा नायक फाटली 40 वर्सां सावन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो कलाकृती तयार करता। सुरवेक शैलजा आनी तिचो घोव खंय गोंय हस्तकला महामंडळान कलाकार म्हणून काम करताली। कांय वर्सां उपरांत तांणी ह्याच क्षेत्रांत आपलो स्वताचो व्यवसाय सुरू करपाचो विचार केलो। 1997 ह्या वर्सा ह्या जोडप्यान भावकणवाडो पालये स्वताची कार्यशाळा उबी केली। शैलजा आनी तिच्या घोवा वांगडाच तांच्या भुरग्यांनी लेगीत ह्या व्यवसायात तांकां हातभार लायलो। इतलेच न्हय तर तिणे जायते जाणांक रोजगार लेगीत उपलब्ध करून दिल्यात। खंय आम्ही शिल्प तुम्ही पळयल्यात ते 1997 पासून हांगा आमी स्टार्ट केला। सो पयली आमी म्हजो मिस्टर विठू नायक हो आर्टिस्ट, हो गोवा हँडीक्राफ्टान काम करतालो। सो मागीर हांवूय आसले गोवा हँडीक्राफ्टान। सो मागीर आमी दोगांयनी चिंतलें की चल आमकां दोगांयक ही कला बरी येता। सो म्हणजे सगळे होल अँड सोल जे मूळ घालप आनी कितें आसा ते सगळे कला आमकां येता, तर आमी कित्याक आमच्या गांवांत वचून ही कलेचो यूज करचो न्हू अशें चिंतून आमी दोगांय जॉब सोडलो आनी आमी 1997 आमी हांगा भावकणवाडो पालये हांगासर आमी येयली। सो आमकां पयलीं म्हणजे हे करपा खातीर आमचे जे डायरेक्टर आशिल्ले गोवा हँडीक्राफ्टाचे NN फट्टे तेणे आमकां सपोर्ट केलो की म्हणपाक लागलो तुमी बरी कलाकार आसा, एक तुमचे स्वताचे तुमी नांव तयार करूंक शकता, कोणाक तुमी रोजगार दिवंक शकता अशें म्हणून तेणे आमकां सांगले। म्हणून आमी मागीर स्वताचे हे आमी स्टार्ट केले। आमी जेन्ना सुरवात केली 1997 तेन्ना हांगासर भावकणवाडो पालये हांगा वाट पासून नाशिल्ले आमच्या वाड्यार येवपाक। अशा परिस्थितीन आमी हे सुरवात केल्ली हांगासर। पण त्या टायमाचेर आमची भुरगीं आमच्याच गांवांतली जवळ जवळ 30 भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक येतालीं। हांवें तांकां रोजगार दिलो स्टार्टिंगाक सुरवात। आनी मागीर हळूहळू करून मागीर आमी ग्रामपंचायतीक कॉल करून मागीर आमकां रस्तो येयलो आमच्या घरा पर्यंत। आता ह्या वर्सांनी तर ह्या 5 वर्सांत सामके बरेच झाले, पण पयलीं आमी म्हणजे 20 वर्सां म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी खूब त्रास काडले। आनी जी भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक आशिल्लीं आमच्या हांगासली वाड्या वयली गांवांतली तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो। खंयच्याय कामाक सुरवात करचे पयलीं मनशा भितर प्रामाणीकपण महत्वाचो हे शैलजान आपल्या जिणेंतल्या प्रवासांतल्यान दाखोवन दिलां। ती आपल्या कार्यशाळेत सकाळी 8:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन काम करता। सणा प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती ती आपल्या कार्यशाळेत तयार करता। हे खातीर लागपी साहित्य गोंयांतच उपलब्ध आशिल्ल्याचे शैलजा सांगता। सध्या माती मातशी म्हारग जाल्ल्यान गिरायक सामान घेवपाक फाटी फुडें जाता, पूण आमी सर्वसामान्यांक परवडपा सारख्या दरांत ह्यो कलाकृती विकतात अशेंय तिचें म्हणणें। हे जे साहित्य म्हणजे आमकां मशिनरी ना लागना, मशिनरी लागना, फक्त आमकां एक व्हील लागता स्वताचे व्हिलाचे करपाक। पण चडशें आमचें काम हे हँडमेडूच आसता। सो ताका लागून ही जी गणपती आमी करता जावं आमचे बाकीचे जे वर्क करता डिझायनर ते पॉटरी वर्क आमकां क्ले आमकां जी माती मेळटा ती हांगा मांद्र्या मेळटा, मांद्र्या अवेलेबल आसा। हय, पयलीं आमकां आमी बिचोलेसून हाडटाले, आतां आमकां मांद्र्या अवेलेबल आसा। पण ही गणपतीची माती सेम तीच माती, गणपतीची माती तीच आमी ती डिझायनर यूज करता। पण कशें आसा पयलीं सवय आशिल्ली माती, आतां कितें जालें की मातयेकाराक कळ्ळें की हे बाबा लोक व्हरून माती यूज करून म्हाका दिसता कितें तरी खूब पयशे कमयता, वेगवेगळे कले इन्कम जाता। सो ताका लागून आतां माती सुद्दां ट्रक म्हणजे 17,000 18,000 अशे जाल्लेले आसा। हय, इतले ताका लागून ते आमकां परवडना। परत मागीर काथो आसा तो आमचो शिवोलेसून आमी हाडटा, आमचे सडयांसून तो लागता। मागीर प्लास्टर लागता आमकां, ते आमी पणजेच्यान हाडटा। जे वस्तू हे रॉ मटेरियल आसा न्ही ते अवेलेबल आसा, पण आतां ताचो रेट वाडला। ताका लागून कितें जाता आमी जेन्ना एग्जिबिशनाक वयता खंय आमचे कडेन लोक ऑर्डर दिवपाक येता, सो तांकां मातशें मातयेचें म्हणटा मातशें चड प्रायस कशें दिसता। पण आमी चड लायना, कित्याक तर आमचे ते रॉ मटेरियलाचे ते पयशे सगळे आमी इन्क्लूड करूनच मागीर तेचो रेट लायता। जिणेंत कश्ट केलें जाल्यार ताचें फळ बरेंच मेळटा अशें म्हणटात। फाटली कितलीशींच वर्सां त्रास काडून शैलजाची ही कला विदेशांत लेगीत पावल्या अशें कळटा। गोंयांत तशेंच गोंया भायर तिणें प्रदर्शनां आनी कार्यावळी लेगीत आयोजीत केल्यात। ह्याच निमतान तिका विदेशांत वचपाची एक संद मेळिल्ल्याचें तिचें म्हणणें। ह्या क्षेत्रांत एक बरो फुडार आशिल्ल्यान तरणाट्या पिळगेन ह्या क्षेत्रांत देवपाची गरज आशिल्ल्याचें शैलजा सांगता। आमी गोंयांत तर ऑल ओव्हर गोंयान आमी प्रदर्शनूय केला, प्लस आमी प्रोग्राम ट्रेनिंगूय केला सगळे। आनी गोंयाच्या भायरूय ऑल ओव्हर इंडियेक सगळ्याक म्हणजे राजस्थान, दिल्ली म्हणू नाका, जयपूर म्हणू नाका, सगळ्याक चंदीगड म्हणजे जे आमचे गोवा हँडीक्राफ्टान जंय जंय प्रोग्राम केला, सूरजपूर केला हरियाणा, थंय थंय आमी
पावला. आणि दुसरे म्हणजे भायर वचपाचे म्हाका हे हालींच म्हाका चान्स पडलो, जे आमचे काथा अँड कॉयर आसा हँडीक्राफ्टाचे, म्हाका मॉरिशस व्हेले. सो म्हाका खूप अशें म्हणजे व्हडले भाग्य कशें दिसले की हांव खरोखरच अजून वचोंक नासले भायर. सो तेंच्यांनी म्हाका ही खूप मोठी संधी दिली आणि थंय वचून आमी आमचे जे प्रोडक्ट करता ते आमी दाखोवपाक गेले. प्लस आमी माती व्हरून तांकां आमी शिकयले. थंय 4 दिसाचे प्रोग्राम आसले, पूण ते महाराष्ट्र भवनान ऑर्गनायज केल्ले. ताका लागून आमी थंय पावली. तांकां ते हांव काथा अँड कॉयराकूय देव बरें करून म्हणटा, कित्याक सांग लायफान एक खंय तरी हांव भायर गेल्ल्या भशेन म्हाका एक उमेद अशी मेळ्ळी. म्हाका दिसता कितें सांग पळय, माती ही आमची अवेलेबल आसा, जी शेतांतली माती ती प्लास्टरूय मेळटा इजिली, काथोय आमच्या गोंयानूच मेळटा. ज्याच्या कडेन जर खरोखरच एका भुरग्या कडेन हे आर्ट म्हणजे जी कला आसा, तर तेणी खरोखरच शिक्षण घेवचेच, शिकपाचें, पण ह्या कलेन खरोखरच तेणी उतरपाचें. कित्याक सांगता आयज आमी झिरो हेतूनसून शुन्यासून जे आमी आतां तुमकां हे दिसता ते जग आमी निर्माण केले शुन्यासून, कितेंच नासले. तर अशें म्हाका दिसता की शिकलेलो भुरगो आयज भुरग्यांक आवय बापायचो सपोर्ट खूप आसता, तर तो भुरगो कितें तरी आनीक व्हडले इन फ्युचर करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर.